जो डॉग स्टरलायझेशन कॅम्प जो आयोजित केला त्या कॅम्पाच्या निमतान आमचे मध्ये आसात आमचे फोंडेचे नगराध्यक्ष आनी आतांचे नगरसेवक सतीश नायक, आमचो तो डॉक्टर मुरुगन अप्पू पिल्लाय, वो फॉर्मर वो आमचो डायरेक्टर आसा ह्या मिशन रेबिजाचो. तेच प्रमाणे डॉक्टर स्टेसी आमचे मदीं आसात, आमचो चीफ ऑफिसर सुरेश काणेपणकर. ह्या कॅम्पाचे उद्घाटनाक गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर बाब निलकंठ कळणकर, फोंडेचे आमदार, आदले मुख्यमंत्री आणि आताचे कृषी मंत्री सर रवी नाईक आणि आमचे सगळे या फोंडे वाठारांतले सगळे कावन्सिलर्स, आमचे ह्या फोंडे तालुक्याचे सगळे जे पंच मेंबर म्हणात आणि बाकीचे सगळे या जे आमकां सपोर्ट करतात या कॅम्पाक असो कॅम्प आयोजित केला तो वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्विसीस WVS फोंडे म्युनिसिपालिटी हाचे जोड पालवन हो स्टरलायझेशन जो कॅम्प आसा तो जे उद्घाटन 29 तारखेक सकाळी 9 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिरान हांगसर जातलें आणि जशें सांगलां तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ताचें उद्घाटन करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज हे कुत्र्याचें प्रमाण जें वाडलां सबंद गोंयांत न्ही, हे सबंद गोंयभर म्हणटचे सगळ्याक वचत थंय कुत्रे भरपूर जाल्ले आसा. आनी एक म्युनिसिपालिटीन एक बरो स्टँड घेतलो आणि हे जे वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्विसीस हाका जोड पालवन आज ह्या 29 तारखेच्या जे ओपनिंग जाता हे कॅम्प हो जो कॅम्प जो आसा तो जवळ जवळ 40 days 40 दीस सुमार चलतलो आणि टार्गेट अशें आसा की फोंडे म्युनिसिपालिटीच्यान कमीत कमी 1000 भर कुत्र्यांचे हे स्टरलायझेशन जातलें. सो ताका लागून आमी सगळे म्युनिसिपालिटी सुरवात केली, जे कावन्सिलर्स आमचे आसा प्रत्येकान आपापल्या वार्डान हे अवेरनेस करपा लागून आमी सगळ्यांनी ह्यो मिटिंगो घेतल्यो 15 वार्डांनी. तशेंच आमचे मिशन रेबिजाचे सगळे जे तेंचे ऑफिसर सगळे भोंवताले तेंच्यांनी बरी जागृती केल्ली आसा. सगळ्याक तेणी जे स्कुलांनी म्हणात जावं शाळांनी जावं इतर सगळ्या भागांनी तेणी बरीच ही तेचे कडेन जागृती जाल्ली आसा आणि हो कॅम्प येता ते 29 तारखेक आमी सुरवात करतले. जे आसा ते आमचे बाबा रितेश तुमकां 29 तारखेक जे वर्ल्ड वायड रेबीज डे तशेंच आमचे स्टरलायझेशन कॅम्प वॅक्सिनेशन कॅम्प वा बसवले हेचे डिजिटल उद्घाटन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते जातले आणि या उद्घाटन प्रसंगात गोंय राज्यातले आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर गोव्याचे आमचे योगेश नायक सर तशेंच उपराष्ट्रपती ऑनरेबल डेप्युटी मिनिस्टर आसा चेअरमन आनंद नायक आणि या उद्घाटनानंतर जे आम्ही जो कॅम्प सेटअप केला तो एनिमल हजबंड्री गव्हर्नमेंट आणि हे कॅम्पाक 1000 डॉग्स 1000 डॉग्साचे आम्ही टार्गेट ठरवला जेणेकरून खंय की आता तुम्ही पहिलं आसतलें की ते पॉप्युलेशन डॉग्साचें वाडलां आणि ते कंट्रोल हाडपा खातीर ही अत्यंत गरज आसा की खूब इझिली अशें जालें तातूंत डॉग्सांनी अटॅक जाले भुरग्याचे एक्सपायर जावन ऑनरेबल चेअरमॅन वरानूच जाले थोडे आनी दुसऱ्या वरांनी जाले पंचायतीन जाले. सो हेजे म्हाका दिसता हो बरो उपक्रम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर रवी नायक सर हांच्या मार्गदर्शन आमचे फोंडा म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर आमी सगळे कावन्सिलर आनी सगळे स्टाफ यांनी जो उपक्रमाक आनी आमच्या
मिशन रेबीचे आता डॉक्टर गुरुकर आसा, WBS वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्वीस यांची डॉक्टर स्टॅसी यांची फूल टीम आसा. आमी सगळ्या वॉर्डांनी आमी सगळ्या वॉर्डांनी सगळ्या पंचायत कावन्सिलरांनी जे आमी अवेरनेस प्रोग्राम केलो हे सगळे WBS आणि मिशन रेबी स्टाफान घेवन आनी बरी म्हायती दिली आनी खूब लोक जमले. हातूंत लोकांक एज्युकेट जाले की स्टॅलायझेशन वॅक्सिनेशन कित्याक करपाक जाय आनी जो वॅक्सिनेशन केल्यार एवरी इयर वॅक्सिनेशन जावपाक जाय डॉक्टराचें आनी स्टॅलायझेशन कित्याक की तेजी पॉप्युलेशन वाडपायला आनी अशें जें केल्यार इतलो लोकांचो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो. सो म्हाका दिसता हांव ह्यो मिशन जे रेबी हें आमी केलां डॉग वॅक्सिनेशन केल्यार खूब अवश्य सक्सेस जातलें आनी हांगा डॉग्सांचें पॉप्युलेशन कंट्रोल करपाक आमकां खूब हेल्प जातलो. आनी हें म्हाका दिसता हांव थँक्स थँक्यू फॉर ऑनरेबल मिनिस्टर सर रविशंकर सर तशेंच सगळे मिशन रेबीज WBS फोंडा म्युनिसिपालिटी हेंचे आभार आनी आमी सर कॉन्फरन्स आमी वावुरले आनी म्हणून हांव सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता 19 सप्टेंबराक तुमी मुद्दम या आमी थंय डॉग स्टॅलायझेशन थंय चालू आसतलें थंय तुमी येवन पळयात ती फेसिलिटी कशी आसतली थंय सगळे डॉक्टर्स येतले वेटनरी डॉक्टर्स येतले तुमचे स्टाफ आसतले आनी ते कशें आमी एक म्हयनो 31 ऑक्टोबर हो असो मेजर कॅम्प आसा आनी हो सक्सेस करपाक लोकांचोय आमकां सपोर्ट जाय आनी हवय म्हाका खात्री आसा की हो कॅम्प सक्सेसफूल जातलो आनी डॉग्साचें पॉप्युलेशन जें आसा तें कमी जातलें आनी सगळे डॉग एग्रेसीव अशें आसना थोडे एग्रेसीव आसता ते कशें तांकां कंट्रोल करप हें सगळें आमी मिशन रेबीज WBS आनी सगळ्या लोकांची साठी ते आमी सक्सेसफूल करूया हे सांगता धन्यवाद. आज ज्या प्रमाणे आज आमचे पॅन्डेमिक जशें सुरू आसा आमी सगळ्या वाठारांनी हेजे बॅनर्स आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आमचो चीफ ऑफिसर आसूं आमकां चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा गोंय राज्याचे आमचे मुखेलमंत्री आनी आमचे कृषी मंत्री रवी नायक सराक त्यांच्या फाटीम्यानूच आमी आज ही तेपान फुडें सरले. तशेंच आमचो सगळे कावन्सिलर्स आमचे वांगडी तशेंच आमचो चीफ ऑफिसर आमचे इंजिनियर्स आमचे स्टाफ सगळे आमचे वर्कर्स हांकां धन्यवाद म्हणटा कित्याक लागून तांणी भरपूर प्रयत्न भरपूर तांणी काम करपाक तेणी बरो फुडाकार घेतलेलो आसा आनी तशेंच लोकां कडेन मागता की लोकांनी बी आमकां बरो सपोर्ट करचो आनी हो टायम म्हयन्याचो 24 तारखेर सुरू जाता ताका सपोर्ट करपाक सगळ्यांक आमकां आदार करचो. लोक कसे हँडल करतो आतां लोक घरा बसल्या ते हाडटले आमचे टीम्स आसा ताचे टीम्स आसा सो टायमींग कितें आसतलो 1 मंथ आसतलो सो आमचे कॅम्प चालू जाता 29th. हे कॅम्प जे ऑर्गनायज केला तितून आमचे कॅचिंग टीम्स आसा तो सो वॉर्ड बाय वॉर्ड ते वेतले सकाळचे आनी मागीर परतून सांजचे 2 फावटी फ्री रोमिंग डॉग्स करपाक प्लस ऑल्सो फॉर ओनर्स आमचो एक नंबर दिला आमी कॉल करून अपॉइंटमेंट घेवपाचे ते थंयसर हाडून ऑपरेशन जातलें आनी मागीर पावयतले. कोणाक चड पयस पडटा नाल्यार कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार गाडी पासून आसा सो ताका कॉल करून ते घरान येवन व्हरतले आनी हाडटले. बट दीस इज ओन्ली फॉर इंडी डॉग्स. स्ट्रीट डॉग्स सगळे कॅम्पांनी जावचे ना. सो फ्री रोमिंग डॉग्स आमचे टीम टार्गेट करतले प्लस वी रिक्वेस्टिंग ऑल द ओनर्स की हे चान्स मेळ्ळा हांगा खूब लागीं येयला फ्री जाता कॅम्प सो सगळ्यांनी अपॉइंटमेंट घेवन तेंचे सुणे कवर करून टायमींग कितें आसतलो टायमींग फ्रॉम द कॅम्प विल बी 9 AM to 4 PM. पर डे कितले ऑपरेशन्स जातले? रफली एटलीस्ट 35 to 40 आमचे टार्गेट आसा ते दिसतान मागीर 1000 जातले एका म्हयन्याक. स्पेशली जे आम्ही आमची म्युन्सिपल एरिया कंप्लीट 15 वार्डांनी घेतले ते 15 वार्डांनी हे करतले पयली प्रायवेट बी आसतली बाकी तशेंच सरावंडींग आमचे जे कोटी खांडेपार पंचायत रस्त्या भायर जो जाता तो कोटी खांडेपार आमच्या एन्युअल बजेट ग्रावंडार कोटी हांगसर जाता सो त्या पयली आमी पयली प्रायवेट म्युन्सिपल एरिया मागीर सरावंडींग एरिया आमी कवर आम्ही वॉर्ड बाय वॉर्ड सर्वे ऑलरेडी केला सो लास्ट मंथ फ्रॉम सप्टेंबर सान आम्ही स्टार्ट केला वी आर डुईंग एज्युकेशन प्रोग्राम्स एंड अवेरनेस एक वॉर्डान वचून सगळ्यांक वॉर्ड मेंबर्स प्लस लोकल सगळ्यांक घेवन अवेरनेस केला प्लस आमचे एक मनीस सर्वे वचून केला एक वॉर्डान कितके तांकां दिसला हे
will not be the actual number, but at least there is one त्यांना खबर असता की पुस्तक वाचता करता. So all 15 वॉर्ड्सचे सर्वे ऑलरेडी केला. ते जाऊन मागीर ते whatever the surrounding area जाता जाल्यार थंयसर रेज करता. ओके. Good morning. The CEO and the chairperson, my colleague Dr. Stacy, and my friends. I'm Dr. Woodland, Director of Mission Business. Actually, in addition to the sterilization campaign which Dr. Stacy explained, this is WES we are doing it from time to time. And thanks to the municipality because we have timed this one in such a way that this is going along with the World Rabies Day activities also. This World Rabies Day, as you know, every year internationally it is celebrated because rabies being the deadly disease in the world, we want to eliminate and Goa got the credit of controlling this rabies for the first time in India. So this is become a model now. So during the World Rabies Day this year we want to have about a big long celebrations. The first day starts in Pune. And thanks to the again to the CEO and the chairperson because they were initiative. Their initiative was very good because we are doing this sterilization campaign from time to time in different places. But this time it is so timed Kota with the initiative of the municipal corporation. So 1 month it is going to go. Starting from tomorrow for the 7 days it is going to go with the vaccinations and the awareness campaigns and various activities starting from Kota. The first day activities will include opening up this sterilization campaign, then the drama, the street plays, and the big awareness digital leafing plug off by the honorable ministers, and then there is a doggy float which you have seen earlier in the past, and the school children's drama, school children's rally. So all these activities will go along with ministers, honorable ministers in place. In the following few days, another 5 days, each district will have will have the same type of awareness activities. And one more thing I just want to point out, because as you know, after the Goa declared a rabies control state by government during 2051, we started the vaccinations in these 6 talukas, namely Konda, Kate, Marmagova, Sangam, and Salset. Plus Kiswadi also we stopped it, but later on there was a case, then we started it. So all these 5 talukas, since we started the rabies vaccination, people were asking for it. We were used to the door-to-door vaccination. Suddenly we have stopped it. So this year we are starting that also. So from tomorrow it is inaugurated. So Konda taluka as well as all the 5 talukas we are going to have the door-to-door vaccination for the dogs. This is mainly to create awareness. Though there is no virus, we want to create awareness because we have to be alert all the time. Because even though Goa doesn't have virus, we have to be alert all the time. Because any time from the endemic states, border state, Maharashtra, Karnataka, the virus can get into our state anytime. Somebody bringing the infected dog into our state, finished. So for that reason, we have to keep the state alert. For that reason, this campaign for the next 7 days is very crucial. So we want to participate. A lot of people are participating. A lot of NGOs are participating. Government, municipalities, all the ministers are participating. NGOs. So everybody is on it, and animal welfare organization people are also participating. So we have to create a very big awareness about the rabies and the population control measures which the government is taking and the WS is supporting. So this is crucial for our state. We have to maintain the rabies control status continuously. For that, the cooperation from the public are very much required. We have to get their dogs vaccinated. We have to keep this and support the dog population, and they have to get their dogs sterilized. So these are some of the things they need to continue. They should never bring any infected dog into our state. So they should get them vaccinated, then only they should bring it into our state. So all with this, we have given all the details in the press note which we will go through. So any more details, you can take it out. And we thank once again the CEO and the chairperson and the honorable ministers in order to do. The CMO
was also very keen to have this function, a grand function, but unfortunately he is not able to participate